नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो परमळो हे कार्यक्रमांतून आजी सोयरे म्हणून हांगा उपस्थित जाल्याची होन्नावर गांवचे वनिता आर कामत. तर तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार. नमस्कार मॅडम. तर हांगेल एक सांचो परिचय हांव करून दिता, तदनंतर आमी तांगे कडेन उलोवचा सुरू करूया. तांगेल शिक्षण MA इन हिंदी, MA इन इंग्लिश, B.Ed आणि तदनंतर MSCP मास्टर इन काउन्सिलिंग अँड सायकोथेरपी. तशीच तांणी एक निवृत्त ज्येष्ठ प्राध्यापक, काउन्सिलर मॅरी समुपदेशक. तांणी कोंकणी आणि कन्नडांतून नाटक बरयताची, कविता बरयताची, सुमार इतले आर्टिकल्स बी बरयताची. अनेक शैक्षणिक संस्थांतून तांकां प्रेरणात्मक व्याख्यान इन्स्पिरेशनल स्पीच दिवच्याक आमंत्रित करताची. तांगेले प्राध्यापकाल सेवेक राज्य प्रशस्ती मेळिल्ली आसा. आत्ता तांणी निवृत्त जाल्या आणि 8 वर्ष जाली. तांणी आता निवृत्तीनंतर सुद्धा होन्नावर आणि कुमठांतून काउन्सिलर म्हणून कार्यरत आसाची. ताच्या निमत्यान तांगेल अनेक जाणांक तांगेल मदत जाल्या. हांकां झाडां बद्दल, अरण्या बद्दल मस्त इतला आसक्ती आसा. तांगेल यजमान मंगळूरचे श्री गोवर्धन शेणे. ते देखून तांणी अशी अभिमानान सांगताची की हांव उत्तर कन्नडाची धूव आणि दक्षिण कन्नडाची सून म्हणून. तांकां 2 चेडू. तांणी बरें शिक्षण घेवन तांगेल कार्यांत कार्यरत आसाचे. आतां तांगेल्या उलोवन आमी तांगे बद्दल अनेक विशय ओळखून घेवया. नमस्कार. नमस्कार मॅडम. तुम्ही आता काउन्सिलर म्हणून काम करता आसाची. ते करियर तुम्ही कशी सुरू केले किंवा त्याची प्रेरणा तुमकां कोणा निमतान मेळ्ळी? हांव मूलतः उत्तर कन्नडची, होन्नावरची. डिग्री, मास्टर डिग्री जायना पळय साऊथ केंद्राचे हेजमाडींत म्हगेले फर्स्ट सर्वीस गव्हर्मेंट कॉलेजांतून. थंय म्हाका स्टुडंट काउन्सिलर म्हणून केल्ली. तेन्ना म्हगेले ते वृत्ती जिवनांतून राशी नमुने चेडवाल प्रॉब्लेम येतशिल्ली. तेन्ना एक सायंटिफीक वे आसकी म्हूण म्हगेलें मन आलोचन करतशिल्लें. तेन्ना एक पंत हांव शिवमोगा गेलें तेन्ना थंय डॉक्टर रजनी पैन म्हाका हे कोर्सा बद्दल सांगलें आनी मस्त आसक्ती आयली म्हाका. आनी म्हगेलें कार्यरंग मंगळूर जावचे न्हू, श्रीनिवास कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी थंय एक कोर्स आशिल्लो हो कुवेंपू युनिव्हर्सिटी शिवमोगाचे. ते हांव आसक्तीन कॉलेजार रज पडली तशी वचून 3 वर्षांत मुगसिल्ले ते कोर्स. अरे वा. मॅरी, आता तुम्ही एक प्रेरणा घेऊन जाले. आता हे शिकना पुढे एक स्ट्रेसफुल सिच्युएशन आयले, एकदम कसं की मस्त इतले त्रासाचे केस आयले, तर ती तुम्ही कशी चंदाईन हँडल करताची? मॅडम, काउन्सिलिंग एक अगदी सूक्ष्म आणि अगदी स्ट्रेसफुल इटसेल्फ. कित्याक म्हळ्यार बालवृद्धरू म्हणटा पळय, सांचेडवा देखून म्हणटाले ताका लोकांक काउन्सिलिंग जाय. कित्याक म्हळ्यार लायफ इज लायक दॅट. जिवनच तशें जावन पडलां. आतां हांव कार्यक्षेत्र म्हगेलें कॉलेज, थंय चेडवाक अगदी स्ट्रेसफुल सिच्युएशन येता. घरघरा काणी म्हणटा पळय तशी सकाळी जेवतना वाजी बरई म्हणजे पद आम्मा बाप आम आनी आन्नाल्या हांगा चेडवाच्या बसनाची. आनी तांगेले ते हदी हरय म्हणटा पळय कॉलेजा पांय दवरले कुडले तांगेले पुरे फिलिंग्स चेंज जाताचे. म्हळ्यार पियर प्रेशर म्हणटा ताका. फ्रेंड सर्कल चड तांकां इफेक्ट करता. तेन्ना हे स्ट्रेसफुल सिच्युएशन जाता. ते हॅपी कशी कन्वर्ट करता म्हळ्यार चंडील काणी आयकून पोवच्या पळय तुमी. नदी घाल म्हळ्यार बिदी घालता चेडूं. तशी तांकां डायरेक्ट एडवायस दिल्यार ते आयकनाची. तांचे रिवर्स करचे. तशें आमी तांगेलें मन वलसून हगूर आमगेले वस्त्याक तांकां हाडका जाता. अच्छा मॅरी, एक चंदाईन न्ही मॅरी, आता उपदेश केल्यार प्रत्येक जण आयकोवचे बसना. कारण घरान बी आवय बापूय उपदेश करता, तर शैक्षणिक क्षेत्रान बी शिक्षक उपदेश करता, आणि वयल्यान एक काउन्सिलर कोण की येवन उपदेश करता म्हळ्यार ते आयकोची सिच्युएशन चेडूर ना. तांगेले एक नवीन रगत ते. तर ते तुम्ही एक चंदाईन सांगून ताका एक वाटी दाखोवचा प्रयत्न करता. आमी म्हळ्यार ताका डेफिशियंट्स अँड असेट्स म्हणटाचे. म्हळ्यार आमगेले काउन्सिलर भाशेन तूं प्रत्येक चेडू महत्व. एवरी चायल्ड इज युनिक.
म्हळ्यार तागे भितर एक टॅलेंट उरता तो बरं. हट्टमारी उरत शिक्षा वीक उरत बट तागे हृदया भितर एक टॅलेंट उरता ते टॅलेंट भायर काडचे कावन्सिलराले अगदी नाजूक काम त्या भायर कोण तुम्ही ते 2 पिक्चर हांव उदाहरण करच्या पळयता एक तारे जमी पे हाय आनी एक 3 इडियट्स त्या पिक्चरांत एक मास्टर चित्रकला आशिल्ली चेल्ल्याक होमवर्क करना म्हणून भायर घाल आनम बदन टिचरान भायर गेले चेडाक चंदकना एक आर्टिस्ट करता तो म्हळ्यार ते टॅलेंट भायर काडचे टिचराची जबाबदारी कावन्सिलराची जबाबदारी विश्वासाक घेवं का ते चेडाक स्वोन बडोन मारन प्रयोजन ना संदाईन सांगल्यारे तांगेल जीवनान तू मस्तीतलं चंदाई येऊ चंदाई आता पळया एक यश संपादन करचे अगदी महत्वाचे आणि जीवनान तू आनंदी उरचे खुशी उरचे ते बी महत्वाचे हे दोन्ही हाजो मेळ कशी घालका ಮೇಡಮ್ ಪಳೆಯಾಚಿ ಆಜ್ಕಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಂತ ಒಟ್ಟು ಪೂರೇ ಜನ ದುಡ್ಡುವ ಮಕ್ಷಿದ ಉಂಟಾಚು ದುಡ್ಡು ಯಶಸ್ಸು एक गांठ बनला जाल्यार मना नेमदिना राशी जनाक पळया तुम्ही श्रीमंत उरच्या पुरो यशस्सा मागशी धांवता दुडवा मागशी धांवता बट पीस मेंटल पीस म्हणटा पळय तेन्ना त्या दोन भायर काडका जाल्यार तागेली आश कमी जावका आमी हेब्बयके म्हणटा पळय केन्ना काला तू बुद्धान सांगला आशे दुःखಕ್ಕೆ कारण म्हणून आम्ही अगदी ते जाय हे जाय हे जाय ते जाय म्हणून ताजी मागशी धांवल्यार हॅपीनेस मेळना आमकां एक कसं की गुरी दवन आमी एक समदातून म्हणटा पळय तशी घेतल्यार मात जीवन बॅलन्स जाता नाजाल्यार एक नंबर आमकां दुःखद मरिचिके म्हणटा तांकां म्हळ्यार हॅपीनेस मेळिना लास्ट पर्यंत तुमगेले एक इतलं आज वर्क केलेलं कामान तू एक खुशीचे क्षण खंयचो तुमगे की यशस मेळ्ळा अशी प्राऊड मुवमेंट म्हणीत अशें खंयचो एक मुवमेंट हांव ह्या वेळार तुमकां येद्र सांगच्याक इश्ट पावता ते की म्हळ्यार मागीर लागीं एक चेल्ल्याला आन येत तशिलो तो कसो म्हणशिलो हो चेलो काही प्रयोजन ना हो शीक ना वाद ना मार्क कमी घेवन येता हाक कशी करता म्हूण कळना घरा हट करता हांगा टिचर पुढे मॅथ्स टिचरान आनी भायर घाल जालें हांव इंग्लीश लेक्चरर हांव भायर घालना जाल्यार काणी उरता आमकां भास शिकयता आनी काणी मेळटाची काणी सांगता आशिल्ल्यो ताका हांव म्हळ्यार बेगीन तागेलें तोंड रुंद जाता हांव क्लासाक गेलें तेन्ना तशीच हांव ताका आयडेंटिफाय केलें कशी तरी करून हाका सम करचें जाता म्हणून ताका डेली हांव कसो करशिल्लो म्हळ्यार हांगा लागींचेच हांव नांव पावना हांगा लागींचो केलो तो ताका हांव मागीर टिफिनांतलें सानो हाडील हें ताका दिता आशिल्लें ताका खुशी आशिल्लें तो प्रति दिवस येवन मागीर हाका क्लोज जालो तो क्लोज जायना पळय म्हाका कळ्ळें हो मागीर वाटेर आसा म्हणून त्या चेल्ल्याक हांवें ताका फी भरच्या ताका दुड्डू ना तागेल्याक अगदी पुवर बेकरी काम करशिल्लो तो कडेन तो इतलो क्लोज जालो की घरांत ताका आमू मेला सवती अम्मा स्टेप मदर म्हणटा पळय तो सांगशिलो आपल्या स्टेप मदर तशी म्हणटा सवता ते हिंदीन सांगशिलो तो हे शैतान माँ को निगल गया अभी मुझे निगलता है म्हणून म्हळ्यार हो शैतान हो आम्मा गिळ बसला म्हाका बी गिळतो हो म्हणून आनी रडत आशिल्लो तो चेलो क्रमेण हांव ताका मागीर घरा आनी व्हरून ताका पाठ प्रवचनांत पुरें मन लागून आतां तो सिव्हिल इंजिनियर जावन आसा बेंगळुरांत ते एक म्हाका अगदी खुशी क्षण टीचर्स डेक तागेले फर्स्ट विश येता म्हाका सप्टेंबर 5 तागेले फर्स्ट विश येता मॅरी तागेल्यान तू आसा टॅलेंट पण तागेल मन देखून ताका ते करचा जालें ना ताका तुम्ही मदत केली आता विद्याभ्यास करतल चेडवांक काउन्सिलिंगची जरूरत आसवे तांगेल भविष्याक ते कशी उपयोगी पडता विद्यार्थी जीवन एक मुखावेल भविष्याक बुनादी हांत मी सायकोलॉजींत वाजिल प्रकार 4-5 बगे चेडू मेळटाचे एक स्लो लर्नर्स एक अवरेज एक व्हेरी ब्राईट आणि गिफ्टेड आणि त्यानंतर एक ADHD म्हणून ADHD म्हळ्यार हायपर डेफिशिट ऍक्टिव्हिटी हायपर ऍक्टिव्हिटी ताका अटेन्शन डेफिशिट हायपर ऍक्टिव्हिटी म्हळ्यार सांगनासतना आमी पत्त धर येता तो चेलो बशील कड बसना राबील कड राबना धांवता उरता तेन्ना आमी कसं म्हणटा ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ಮಗು ಕ್ಯೂಟಿ ಆಗಿದೆ म्हणटाचे जाल्यार ते क्यूटी न्हय ते मुखार ताणें टिनेजा पांय दवरना पळय तो दुर्व्यसना वच्चे क्लासांत अटेन्शन दिना जेवचे धांवचे असल पुरे ऍक्टिव्हिटी करता असल पुरे चेडवांक काउन्सिलिंग नेसेसरी आसा पुऱ्यांक एक टीचर जाल्यार साध्य ना पुरे हे सायंटिफीक हँडल करचे हँडल करत हे करत कितकी पण टीचर्स बी चेडवांक मस्त
वायट रितीन हँडल करता हे बेजार जाता म्हाका एज ए कावन्सिलर म्हाका अगदी बेजार जाता मागीर येद्रा एक मॅडम एक दिवस म्हणली केल्याक ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪು ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ನೀನು ಕಾಪುದಲ್ಲಿ ಬೀಸಾಕ್ತೇನೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ते तोंड मुद्रूंगेन गेलो केलो एक्चुअली ते कसकी एक प्रॉब्लेमान तो फेल जाल्लो ताका तशीच होवचे आनी अंक आधारीत शिक्षण आसता पळय मार्क्स बेसिसा वयर अळते करचे ते अगदी चूक जाता तागेले भितरली टॅलेंट आसता पळय ताका पोशण दिवंक जाता आमी ते शिक्षण रंगात अगदी आद्य पुऱ्या टीचर्सांना ह्या बद्दल लक्ष दिवंक जाता खरे तर आता पळया तुम्ही म्हणलात हे नकारात्मक निगेटिव्हिटी उलयलतनी तशीच जीवनांतू नकारात्मक काण नोडोनू सकारात्मक पॉझिटिव्ह विचार कर का अशी उट्ट लोकांक सांगचे पण ते शक्य कशें आसा ते आमगेले एक विल पॉवर म्हणून उरता मॅडम मनस्सिन हे ते सामर्थ्य पळय आता एक बाईक मारता बाईक घेवन वताना दोन वाट आसाची एक वाट कसकी म्हळ्यार हांव साबी चंद करून बाईक मारता मागीर गुरी पायक पावता मागीर ऑफिसा पावता आनीक कसकी म्हळ्यार अयो आज हांव बाईक मारता हे सम पावतकी ना की कोणे येवन गुदवीत कितकी म्हाका एक्सिडेंट जात कितकी हे नेगेटिव्ह आतां आमी आलोचन करतना आमकां घरा वातावरण आमगेले मायंडसेट मेन ते एक पॉझिटिव्ह विवान गेले जाल्यार ओट्टू बरें जाता सगळ्यांक बरें जाता ओट्टू खंयचे आज वायट जायना म्हळ्यार बरेंच जाता चांगलें जाता मॅरे आमी केन्ना पॉझिटिव्ह जावन सकारात्मक विचार दवन घेतले रे तर आमगेल सानपणार म्हण किंवा ताच्या पयले काउन्सिलिंग म्हणून नाशिल्लेची आत्ता ऐकत असा खंय पळय ते काउन्सिलिंग म्हणून तेन्ना नाशिल्ले आत्ता तेचे प्रमाण वाडल्या ते कित्याक तशी कशी आत्ता आनी पयलीं कालाक म्हळ्यार आतां मगेल जमाना पळय आमी व्हड जातना घरांत म्हालगडी आशिल्ली कूड कुटुंब वेवस्थे म्हण ताका जॉयंट फॅमिली म्हळ्यार आम्मा व्हड बाप्पा व्हडम्मा काकी काका आनी आजी आजी पुरे उरशिल्ली हावसून भायर वचचे प्रमेय ना जाल्ले म्हळ्यार नोकरी वची बायल कश्ट कमी आशिल्ली चेडवांक पुऱ्या गायडन्स घरांत मेळशिल्ले आजी न्हिदतना आजील काणी मेळशिल्ली कसे वायट काम करना येयलें जाल्यार मालगडो कोणे झोर करशिल्लो ताका दोळ्यान गदरस आशिल्ले तेन्ना ताका कळ्ळें आशिल्लें आतां कितें जालां की म्हळ्यार पुऱ्या न्युक्लियर फॅमिली विभक्त कुटुंब म्हणून ताचें अम्मा मगु ನಾನು ನನ್ನ ಹುಕ್ಕ ನನ್ನ ಪುಕ್ಕ म्हणतात ಕನ್ನಡ त्या 3 जनामध्ये ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಜಲ ಆತ ते कणमणीतानी तानी मळमळ्ळे आ नम हांडीताचे ते जाय की नाका ताका अगत्यच की ना म्हणलें पळयनाचे तशें कितें देर इज एक गॅप आयला आतां अगदी अवश्य आसा कावन्सिलर कित्याक की म्हळ्यार पळया कॉम्फर्ट घेवन आतां सातचेर डुवोन ताका बरी वाचचें बरोवचें सकाळी प्रति एकल्याल घर वाजी बरे ते चुक्का म्हळ्यार कावन्सिलिंग जावूं खाचे आता तुम्ही अनेक शैक्षणिक संस्थांतो व्याख्यान दिवचे वता म्हणून सांग ते खंयचे विषय उरताचे थंय आमी एक सेशन करताचे सेशन करताना फर्स्ट जनरल स्पीच दितात तांकां ओट्टू टीचर्स स्टुडंट्सांक तानंतर टीचर्सां भायर धाडन चेडवांक चिटी बरोवचें सांगपाचें तांगेले इंडिविज्युअल प्रॉब्लेम आसल्यार आनी तांगेलें नांव बहिरंग ना हांव दोळे दामकून बसता ते चीट हाडांक दवरा म्हणटाचे हांड व्हरतात तांगेलें नांव उरना प्रॉब्लेम मात्र उरता कडेन कोण म्हण आमी विचारनाचे तांकां कोण बरयल्लें म्हूण विचारनाचे ताजे परिहार सांगताचे मायकांत केलो आमी चेडूं मायक घेवन आमकां अशें एक ठराविक विषय घेवन वचचे ना तुमी ना तोंडांत येतात पियर प्रेशर तो फ्रेंड म्हळ्यार भारी इश्ट घरची लोक तो फ्रेंड वायट तागे दोस्ती सोड म्हणटाचे हाका सोडूं जायना तेन्ना तो म्हणटा आतां महात्मा गांधीजीन म्हळ्यार टेल द नेम ऑफ युअर फ्रेंड अँड आय विल टेल हू यू आर म्हूण त्या फ्रेंड सर्कलाल इफेक्ट आसा पळय आनी तुमी दोस्त वायट म्हळ्यार तांणी ओपून घेनाचे ओपून घेनाचे आमी कावन्सिलर स्लोली तांकां थेरपी करना तो वायट आगेली दोस्ती कर का म्हणल्यार तांगेले माथ्या भर खाता हे आनमाले साध्य जायना टीचर्स जाल्यार साध्य जायना थेरपीन मात्र साध्य जाता तांकां एक JPMR म्हण थेरपी करताचे आमी ते न्हिदोन रिलॅक्सेशन थेरपी करताचे तेन्ना बेगीन तांणी कूल डावन जाताचे आता तुम्ही इतलो भायर व्याख्यानां वताची हे निवृत्तीनंतर रिटायरमेंटानंतर बी करताची अशी तुम्ही सतत कार्यरत उरका लागी
तुमगेले घरासान तुमगे यजमान आले तुमगे चेडू आलो तुमकां सपोर्ट उरका पडटा तर तो कशी म्हाका पुराय रितीन म्हगेलो हजबंड म्हागेलो बामण आसा पळय गोवर्धन शेणे तांणी सपोर्ट दिता फुल्ली सपोर्टीव आनी म्हाका रान म्हळ्यार मस्त प्रीत झाड रोवची रानां रक्षणे मागीर तोटां रक्षणे आनी प्राणी प्रपंच प्राणी म्हळ्यार म्हाका मस्त प्रीत ताका प्रत्येकाक मागीर बामण सहकार आसा मागीर कुटुंबात 2 चेडू म्हाका तांणी म्हाका फाटी बलाक आसाचे एक सपोर्ट उरल्यार काम करच्याक उत्साह वाडटा म्हणजे म्हाका झाड रूख कट करच्या ना प्राण्या मोग करका चेडू मुखार हाडूका इतलेच स्वप्न मागेल ते एक आतापर्यंत तुम्ही अनेक समस्या अनेक प्रश्न हँडल केल्याची आणि ते सॉल्व बी केल्याची तातूंतले एक तुम्ही एक उतावळी सांगले तशी 1-2 आत्ता कालांत चलते आशिल्ले अशें खंयचे उदाहरण आसवे म्हगेल्याक जास्ती जावन आतां हांव प्रॅक्टीस करतना आल्कोहॉलीक पेशंट येताचे आल्कोहॉलीक पेशंट तांणी जावन येनाचे एक बायल हाडटा एक बापय जावं कोणी घेवन येता तो फर्स्ट टायम तो सोर सोडच्याक इश्ट पावना ताका म्हळ्यार तेच टायमाक भायर वचका ते टायमाक पिवूंक ताका पिव नाका म्हळ्यार ताका जायना तागेले ऑटोमॅटीक तो वता तेन्ना आमी ताका थेरपी करताचे ताका एक एडवायस दिवचे डायरेक्ट करनाचे ताका थेरपी करताची पर्टिक्युलर थेरपी आसा तशी समजता एक 8-10 सिटींग आयना पळय तो हे वायट म्हणल्यार ताका बोधन येता तेन्ना सायकियाट्रिस्ट कसो करता म्हळ्यार मात्र दिता तेन्ना स्लोली तो ते विसरना आतां एक झाड रोवची उरत कसो एक विंगड हॉबींत मन दिता आनी क्रेविंग आयल्यार कशें तळिले भाजिले खावन घेवन आश निगसून येता तशें आमी अनॉनिमस आल्कोहॉल अनॉनिमस म्हणून एक ग्रुपांनी आसा आल्कोहॉल पयलीं अडिक्ट जावन मागीर सोडिल्ले लोक आसात तांणी तिळवळकी दितात बाकीचे आमी लोटू सेरून एक टीम आसा तुम्ही आता पहिले कार्यरत असताना हे प्राध्यापक म्हणून ह्या वाटेन मंगळूर वाटेन बी उठो काम केल्ले म्हणे तेन्नाची तुम्ही कोंकणी कविता बी बरयत आशिल्ले ते कोंकणी अकॅडमी बी काम केल्यावे कोंकणी बद्दल कसं केल्यावे वय मॅडम हांव हांगा तुमगे लालबागांतू आमगेलो माम आसा पळय आत्मेळील माम देविदास पै तांगेलो ओटो आनी क्रिश्चन माम आशिल्लो तांगेलो ओटो हांव मेन हे जावन सदस्य जावन मिटिंगा फुडें येत आशिल्ले आनी सक्रीय जावन कोंकणी कार्ड आसा म्हगेले हाका हांव सदस्यत्व घेवन भागवत आशिल्ले मागीर इश्ट कोंकणी कन्नड मागेले इश्टा फिल्ड आणि आता तुम्ही रिटायरमेंटा नंतर होन्नावर रावचे विचार कशे केला होन्नावर मागेले हावसूल घर थंय हांव ना म्हाका हांव एकलीच केली थंय प्रॉपर्टी आसा घर आसा तोट आसा सो आमी म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगान मागीर बामण म्हणून आमी थंय सेटल जावया कित्याक म्हळ्यार वायट जाता तें फुडें म्हळ्यार आनी पिसफूल आसा थंय फुडें देव प्रत्येक थंड आसा थंय कार्यरंग बी म्हाका बरें जाला कावन्सिलर जावन साहित्य क्षेत्रांत कल्चरल क्षेत्रांत तशें होन्नावर आसा आता एक मुखारी एक कसं की करका अशी तुमगेल सपन आसा म्हणून तुम्ही केन्ना म्हणिल्लें हांव आयकल्या ते कसले म्हणून तुम्ही आज हांगा सांगा मागीर तुमगेले अनेक वीक्षक आसाची ते पळयतले आणि तांतूल्यान तुमकां कसले तांणी मदत करूं शकता जाल्यार करताची तुम्ही तुमगेले विजन सांगा मॅडम हांव म्हाका आतां 62 इयर्स 60 2 वर्ष आज पर्यंत म्हाका कसले आरोग्य समस्या ना गट्टी आसा आनी एक 10 वर्ष पुरत कितली गट्टी मागीर एक व्हड आश आसा कित्याक म्हळ्यार मागीर जन्मभूमी उत्तर कन्नडा होन्नावर मागेले बोमणालगर दक्षिण कन्नडा आनी मागेले कार्यक्षेत्र दक्षिण कन्नडा 40 वर्सां हांव ह्या भुमींत भोंवला बाल्य मागेले एज्युकेशन पुरो थंय दोनूय जिल्ल्याक नॉर्थ केंद्रा आनी साऊथ केंद्रा दक्षिण कन्नडा उत्तर कन्नडा दक्षिण ध्रुव दिम उत्तर ध्रुव एक ब्रिज बांदका म्हणून म्हाका आशा ब्रिज म्हळ्यार अळीव सेवे त्या ब्रिजने एक सांस्कृतीक आनी साहित्यीक आनी सामाजीक एक कार्यरंगाचे एक ब्रिज म्हाका स्वंत जागो आसा त्या जाग्यार एक उत्तर ध्रुवದಿಂದ दक्षिण ध्रुवಕ್ಕೆ म्हळ्यार ताजे अर्थ इतलेच आमगे उत्तर कन्नडांतू प्रतिभान्वित लोक आसात साहित्य नाटक कोंकणी कन्नडा ಒಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಂಗ ಬಿ ರಾಶಿ ಜನ ಸಜ್ಜ ಹಾವು ಪುರಾಯ ಜನಕ್ಕೆ ಪಳೆಯಲ್ಲ 40 ವರ್ಷಾಂತ ಹಂಗ ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ಮಾಮಕ್ ಪಳೆಯಲ್ಲ ತಾಗೆಲ್ಲ ಲಗ್ಗಿದಕ್ಕೂನ ತಾಳ್ಮಗಿಲ್ ಪದ್ದಿ ಮಳಾಚಿ ಪಳೆಯಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗುರುದಾಸ್ ಶೆಣೆ ಮಾಮ ಪಳೆಯಲ್ಲ ತೈ ಇಂತನ ಹೆಗಡೆಕ್ ಪಳೆಯಲ್ಲ ತಶ್ಶಿ ತೈ ಆಮೇಲೆ ಯಾಜಿಕ್ ಪಳೆಯಲ್ಲ ಹಂಗ नादमनी भास्कर पळयला अशी राशी जन मगेले कॉन्टॅक्ट आयल्याचे मगेले कॉलेजा लायफांत हांव पाठ करतना सो मगेली आश म्हळ्यार
तांकां एक ब्रिज आतां हाडका कित्याक म्हळ्यार आमगेले प्रतिभे आमगेले भोविले हे अनुभव एका जनरेशनाक नाश जावचे ना, ते मुखावेल जनरेशनाक पावूंक. दक्षिण कन्नड भूमी म्हळ्यार कसले, उत्तर कन्नड म्हळ्यार कसले, एक मेळात पूण ते जावका, एक संस्थे बांदका म्हणून म्हाका भारी आशा आसा. हाका सतत प्रयत्न करता आसा हांव, कित्याक म्हळ्यार म्हाका ते मुखावेल जनरेशनाक ते संदेश पावोवचे होड म्हण दिसता. तशीच जाल्यार म्हगेले एकल्या कडच्यान हें साध्य ना. आतां हांव जितकी पद्य बरयता ते एक स्टुडिओ वर्कर सर 20,000 खर्च पडटा. आज पर्यंत म्हगेले रचनेक कोणाले हेल्प ना. थोड्या लोकांक घे न्ही, आतां पयर हाणे घे न्ही, कोणे पुतूर नरसिंह मामान घे न्ही, म्हगेले पद्य म्हणून दिलता न्ही, काही घे न्ही तांणी. बट थोडे जाणां दिवंक येता, स्टुडिओ खर्च म्हूण दिवंक येता. ते हांव आय कांट अफोर्ड, म्हगेल्या साध्य ना ते. कोणे एक दानीन आमगेले जातीचे समाजाचे हांव हात जोडसून मागून घेवचे म्हळ्यार एक पयसो बी वेस्टल्या नाशी, म्हगेले प्रतिभे बी यूज करना. म्हगेले जागे वयर हांव एक संस्थे बांदका म्हणून उत्तर ध्रुवದಿಂದ दक्षिण ध्रुवಕ್ಕೆ. कोणेच आसक्ती आसल्यार म्हगेले फोन नंबर सांगता आसा हांव, दयविಟ್ಟು म्हाका कॉन्टेक्ट करा. 9591703262. अगेन सांगता आसा 9591703262. आता तुम्ही हे इतलो ह्या वयारी काम करतासाची ते अगदी कौतुक करचे तशी आसा. तुमकां अशी मुखार यश मेळ्ळो. तुमगेले थोडे फोटोज आमगेले आसाची ते हांगा दाखयतले, ते खंयच्या संदर्भारी म्हणून तुम्ही सांगा. हे हांव प्रत्येक लेखन नाटक पद्य बरयतना म्हगेले एम्बलम हे कुवेंपूक एक एम्बलम आशिल्ले हांव अशी हाजे हेजेर बरोवचे हांवें. हे हांव रिटायर्ड जावचे वेळार म्हाका सन्मान करून म्हगेले लास्ट कॉलेजांत बिळकोडवीचे केल्ले फेअरवेल केल्ले फोटो. हे म्हगेले घरांत हांवें रिट्रिवर 2 पेट्यांक पोसला. म्हगेले स्टुडंट्स सांसान ट्युशन येताचे तांगे ಒಟ್ಟು हांव काम करता आनी तांणी धर घेतिल्ले फोटो मॅडम. हे पुरे तीच फोटो. तुमगेले एक राज्य प्रशस्ती मेळ्ळे शिकोवपाक, ताजो तुमगेले ताजे फोटो पिंदून गेला हांवें. खुर्शीद आलम खानान म्हाका 92 दिले, 1992 द बेस्ट लेक्चरर म्हणून ते पिंदून गेला हांवें. पण तुम कुडगास आसा त्या घरात बांदून दवरला तशी. अशी तुमगेले एक बरे विचाराक बरे सपनाक मुखारी अशी साथ मेळ्ळो कोणाला तरी अशी सांगून आजी तुम्ही हांगा आयिल्ल्या बद्दल भारी खुशी जाली. 1-2 वाक्यांत एक बरो संदेश आतांच्या जनरेशनाक आतांचे आमगे पिळगीक दिवचे जाल्यार. खंडीत मॅडम. एक मूल्यांत कावन्सिलर जावन बसशील म्हाका वनसुमशी हांव भितरल्यान बशिल्ल्याक आज ही वनिता मॅमान म्हाका एक अवकाश दिले आनी शक्तीनगराचे कोंकणी केंद्र सगळ्या स्टाफाक देवदास मामा ताजे बिहायंड द कर्टन म्हणटा पळय पुराय जनाक हांव आभारी आसा. म्हगेले एक संदेश म्हळ्यार मुखावेल जनरेशना कल्चरल म्हळ्यार सांस्कृतीक आनी सामाजीक कार्यांत मुखार येवका, आध्यात्मिकांत बी बेगीन मुरका. कित्याक म्हळ्यार आतां युग तुमी पळयता आसाचे अगदी वायट दिसता. गॅजेट युग बरी चेडूं मोबायल हांटून आसाचे आनम बी तांगेर रण्णी राबोवच्याक मोबायल दिताचे. इट इज नॉट फेर. दयविಟ್ಟು ते कसं की म्हळ्यार गॅजेट्सान कमी जावन मेन तांगेले प्रतिभे वयर येवंक तशी तांणी एक्टीव उरका, संशोधनात्मक बुद्धी उरका आनी घरा कामांत चेडूं आनी कंपल्सरी भाग वयसिल्यार तांकां डिग्निटी ऑफ लेबर म्हणटा पळय तें कळटा. हांव एकलो केलो, हांव एकली केली म्हण पांयार पांय घालून बसचें, मोबायल पळोवचे ते सोडटा चेडवांनी. आनी आनंदान बी एक तांकां तशी कॉपरेशन दिवका म्हणलें म्हगेलें हें. आनी कोंकणी भाशा अभिवृद्धी जावका. आजी तुम्ही हांगा आयले, तुमगेले एक हे मुलाखत सर्व वीक्षकांनी पळयल्या बद्दल तांकां म्हगेले अनेक अनेक धन्यवाद. तुमकां धन्यवाद मॅडम. म्हाका परिचय करून दिल्ल्याक तुमकां बी धन्यवाद. कोंकणी केंद्राक बी धन्यवाद.